दिवचल साखळे रस्ते कुशीक पाईपलाईन फुटून उदकाची व्हडा प्रमाण नाशाडी झाली। आयतारा दनपारा गोकुळवाडो सरवण वाठारात ही पाईपलाईन फुटल्या, जाका लागून हजारांनी लिटर उदक व्हांवन गेला। दिवचल साखळे रस्त्या कुशीक गोकुळवाडो सरवण वाठारात उदकाची पाईपलाईन फुटपाचो प्रकार घडला। हे पाईपलाईनींतल्यान सध्या व्हडा प्रमाणात उदकाची नाशाडी चालू आसा। उदक घसघसून रस्त्यावेल्यान व्हावत आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा दनपारा ही पाईपलाईन फुटल्या। मात सांजेच्या 5 वरां मेरेन हे पाईपलाईनीची दुरुस्ती करपाक थंय कोणूच पावूंक नाशिल्लो। ताका लागून दनपारच्यान उदकाचो घसघसो सुरूच आसा। उदकाची नाशाडी व्हडा प्रमाणान चालू आसा। ही पाईपलाईन नेमकी कशी फुटल्या तें कळपाक मार्ग ना। मात कांय दिसा पयलीं केबल घालपाक लागून थंय चर खणिल्लो। हो चर खणटना कदाचित हे पाईपलाईनीक डॅमेज जाल्ली आसूं येता आनी आतां ती फुटल्या असो एक अदमास आसा। अजापाची गजाल म्हळ्यार जे सुवातीचेर पाईपलाईन फुटल्या थंय लागूनच उदका पुरवण खात्याचें कार्यालय आसा। मात आयतार आशिल्ल्यान हें कार्यालय बंद आसा। आतां पळोवचें पडटलें उदका पुरवण खात्याचे कामगार हे सुवातेचेर येवन हे पाईपलाईनीची दुरुस्ती केन्ना करता ती। तो मेरेन उदकाची नाशाडी चालूच आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर सरवणच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।